And business advisory committee should say that there should be never be a one-day session. So why is the government hiding? Government is running away from something. What is it that they are running away from? For you, आम्ही wrong कितें केलें ते सांग. एक आसा लेख ना कोण कितें आहा ते सगळें तुमी ताचो निष्कर्ष काडा. मुद्दो असो की जे कोर इश्यूज आहा जे गोंयांत आज कोर इश्यूज म्हणटा ते कॅश फॉर जॉब स्कॅम, लँड ग्रॅब स्कॅम आनी अशे इतर कितले जे इश्यूज आहा हे इश्यूज डायवर्ट करून ते इश्यूज डिस्कस करूंक नाका. सरकार इज रनिंग अवे फ्रॉम डिस्कशन ऑन दिस इश्यूज. दॅट इज वाय वन डे सेशन हो म्हजो मुद्दो आशिल्लो. आतां तातूंत ओपोजिशन म्हणून तूं प्रोटेस्ट कसो करूंक शकता? एक की तुवें वचून बोवाळ करप एंड रन द रिस्क ऑफ बींग सस्पेंडेड. आतां दुसरे जे आमचे वांगडी आहा तांणी अशें डिसायड केलें की तें करचें न्ही म्हणून. सो मागीर तुवें सिंबॉलिकली तूं प्रोटेस्ट कसो करतलो? तूं उबो रावन तुवें प्ले कार्ड घेतलें थंय तुज्या जाग्यार रावन तुवें बोवाळ करनासतना प्रोटेस्ट केलो. तो प्रोटेस्ट हांवें केल्लो आहा. काळे फिती बांदलेली काय? इट इज मॉर्निंग, इट्स द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आनी ताजे खातीर अशें घालप आसता. ते सगळ्यांनी केल्लें आहा. हाजे पयलीं इन्स्टन्सीस आहा की थंय दुसऱ्या गांवांनी दुसऱ्या प्रदेशांनी थंय नॉन बीजेपी सरकार आशिल्लो आनी एक दिसाचें सेशन केलां जाल्यार बीजेपीन प्रोटेस्ट केल्लो एंड दे हॅव कॉल्ड इट अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. सो देर इज नथींग न्यू इन दीस. हांगा मुद्दो कितें की एक दिसाचें सेशन कित्याक? एक दिसाचें न्ही, 2 दिसाचें न्ही तें. हें आतां गव्हर्नर्स एड्रेसीस आमच्यान कांय करूंक जायना. तातूंत इफेक्टिवली एक दिसाचें सेशन. कित्या खातीर? पर्रीकार जेन्ना दुयेंत आशिल्लो तेन्ना एक दिसाचें सेशन केल्लें बिकॉज ही वॉज हॅविंग अ टर्मिनल डिजीज, कॅन्सर. आनी हांव तेन्ना रुलींग पार्टीन आहलो. हांव ते सायडीन वचून हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें की एक दिसाचें सेशन घेतात, आमी बजेट पास करतात, ताका अशें जालां म्हणून. आनी तांकां एक काळीज व्हडलें आशिल्लें जे ओपोजिशनान आशिल्लें. तांणी म्हणलें ओके बरें आहा. आज अशें पेक्युलियर सिच्युएशन कशें कितें आहा? कित्या खातीर एक दीस सेशन? आनी बेजीक प्रॉब्लेम कितें जाता की सेशन म्हळ्यार लेजिस्लेचराचेर कंट्रोल गव्हर्मेंट आपूण करूंक सोदता. स्पिकराच्या हातान कांय ना. स्पिकर फक्त चलयता तें. स्पिकर आतां पळय बिजनस एडवायजरी कमिटीन आमी आमचो प्रोटेस्ट सांगिल्लो. स्पिकरान आतां म्हणलें कितें तुमी बरोवन दिवंक ना. बरोवन दिवंक जाय. आमी जेन्ना मिटिंगेन आसात पळय आनी आमी जेन्ना उलोवन दाखयतात तेन्ना तुमी मिनिट्स करूंक जाय म्हणटा. बिजनस एडवायजरी कमिटी शूड से दॅट देर शूड बी नेवर बी अ वन डे सेशन. So why is the government hiding? Government is running away from something. What is it that they are running away from? For you to ask. आता ओपोजिशन तुम्ही म्हणटाले युनायटेड ना, हे ना, ते ना, तूं एकलो थंय उबो रावलो ते कित्याक गेले? हें सगळें दॅट इज अ क्वेश्चन दॅट यू हॅव टू आस्क देम. आय एम अगेन्स्ट दीस बट आय एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द थिंग टुमॉरो. आज जर हांवें वॉकआउट केलो जाल्यार फाल्यां खंयच्या तोंडान हांव परतो वॉकिंग करतलो. सो देरफॉर हांव थंय उबो रावलो आनी हांवें थंय म्हजो प्रोटेस्ट दाखयलो आनी हांव फाल्यां रावतलो. ऑल्दो आमचें कांय येवचें ना फाल्यां. आमचे कोणाचे क्वेश्चन नंबर लागूंक ना. कितें जाता तातूंत आमी करप. आतां जाता तितलो इश्यू रेज करप, जाता तितलो आवाज उठोवप. गव्हर्नर सर्टन फिगर्स, डिटेक्शन, क्रायम डिटेक्शन फिगर. आय टोल्ड हिम एज यू हॅव रेड वॉट दे हॅव गिवन मी, आय गिव यू द अदर सायड टुमॉरो. बट द प्रॉब्लम इज टुमॉरो देर इज नो, आय कांट स्पीक ऑन द गव्हर्नमेंट. सो एनीवे दॅट वॉज इन कॉर्डियलिटी. इज गॉट अ गुड रिलेशन विथ मी. आतां हांवें दाखयलें ओपोजिशनाचें एक आसा एक ना हें दाखोवपाचें रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हज्या हातान ना. आज हांवें कितें केलें तें रॉंग केलें वा रायट केलें तें तूं सांग. तुका जर दिसता रॉंग केलें जाल्यार कितें रॉंग केलें तें सांग. हांवें रॉंग कितें केलें तें सांग. एक आसा लेख ना कोण कितें आहा तें सगळें तुमी ताचो निष्कर्श काडात. आमी जें कितें करूंक जाय, आमकां हांगा लोक कित्याक धाडटात? लोकांचे प्रश्न आहा, लोकांक उत्तरां जाय आनी लोकांक उत्तरां हे दिवंक सोदना. हो इश्यू आहा. सो लोकांक उत्तरां मेळना. This is a mockery of the people. It is a cruel joke on the people of Goa. ताजे खातीर आमी we have to show our protest and also raise your voice, which I have done. ओके. ह्या दिसांनी आमचे सरकार आनी मंत्री पुजा करता ते दिसत आहा. पूण ते पुजा करून लोकांचें बरें कितें जावंक जाय. उलटें पळोवंक गेल्यार असली पुजा नवी भायर सरल्या. ज्यो नोकऱ्यो विकतात, नोकऱ्यो विकतकर जे पयशे दिले आतां रिकवर करपा खातीर आनी कितें करतात. सो ही पुजा जी जावन नवी पुजा जी आयल्या तातूंत कितें तरी सारकें इंट्रिन्सिकली गोंयान भलतेंच जाता. गोंयान वांकडेंच जाल्लें आहा. तें गोंय आदलें गोंय आहा तें गोंय उरूंक ना आनी तें गोंय आमी परतें घडोवन हाडूंक जाय. हो आमचो संकल्प.